गोंयांत 4 जूनाक लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जातलो आणि ह्याच दिसा गोंयभर शाळा सुरू जातल्यो। ताका लागून शिक्षण खात्यान शाळा सुरू करपाची तारीख फुडें धुकलची अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन केल्या। जाल्यार दुसरे वटेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाचो शाळांचेर कांयच परिणाम जावचो ना। कितें आसता एकाडेमीक जो शेड्यूल आसा तो पयलीं ठरिल्लो आसता। इलेक्शन म्हणटे एक 4 म्हयन्या पयलीं डिक्लेअर जाला। सो आतां एक क्लॅश जाता कितें 4 तारखेक जे जुनाच्या म्हणजे सावथ गोंयचे नॉर्थ गोंयचे लोकसभेचे म्हणल्यार जाता की कावंटींग त्याच दिसा एकाडेमीक इयर सुरू जाता। आतां कितें हांगा क्लॅश जाता खुबश्यो टिचऱ्यो त्या इलेक्शन ड्युटेक आसात कावंटिंगेक आसात। सो सेम डे स्कूल स्टार्ट करप हे गणित बरोबर बसना। सो आमी सरकारा कडेन डिमांड करतात मुख्यमंत्र्या कडेन जो एज्युकेशन मिनिस्टर जावन आसा की हे 5 नाल्यार 6 तारखेक डिफर करचे स्कूल रिओपनिंग आनी 5 नाल्यार 6 तारखेक कारण भुरग्यांक जेन्ना स्कूल स्टार्ट जाता त्या दिसा इनकन्विनियंट जावपाक जायना। जाल्यार वर्साची सुरवात जी म्हणटी बरी जावंक जाय। सो 4 तारखेक जेन्ना कावंटींग आसा सगळी धांवपळ आसतली त्या दिसा। सो जे हे म्हणटा आमी रिओपनिंग ऑफ स्कूल हे 5 नाल्यार 6 तारखेक करचे म्हणून हो आमचो एक सरकारा कडेन मागणी आसा। पब्लिकेशन ऑफ द डिरेक्टरी 4 तारखेच्या उपरांत काही ऑफिसर शेवटेन शिफ्ट जावपाक शकता म्हणून दवरल्या। रोखडेच 6 किंवा 7 तारखे दिसा आमी डायरी जी आहा पळय न्हू ही आमी डिरेक्टरी रिलीज करतले जेणे करून सगळ्यांचे नंबर्स आसतले।